मनुष्याले जीवन चक्रांतू अनेक प्रकाराचे विविधते वटू ते जुडवून आस. हंतू सुख, दुःख, आशा, निराशा, जय, पराजय, प्रेम, द्वेष अशी दुसरेची भाव समाहित जावन आस. मनुष्याले जीवन प्रक्रिया संचालन तागेले मस्तिष्का निमित्त जाता. मनाक आणि मस्तिष्काक सीधा संबंध आस. मनान तेवचे विचारधारा चे अनुरूप आमगेले शरीराचे वयर पडता. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य हे कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आयचे आमगेले चारीचे उपाख्यानांतू आम्ही चयन केलेले विषय बिहेवियरल चेंजेस इन एडॉलसेंट्स अँड चिल्ड्रन अँड पेरेंटिंग. बाल्य आणि तरुणावस्थेर आसचे चेडूवाले बर्तावांत जेवच तसले बदलप आणि हाजे निमित्त जेवच तसल समस्या आणि असल समस्या आसचे चेडूवाले पोषकाल पात्र कसले म्हणून आमगेलो तो वार्तालाप करूक आमगेल मध्ये आज आसाची मणिपालाचे नावाधिक चेडूवाले आणि तरुणावस्थेर आसतले मनोरोग चिकित्सज्ञ म्हळ्यार चाइल्ड अँड एडॉलसेंट सायकॅट्रिस्ट डॉक्टर अविनाश कामत हानी. डॉक्टर अविनाश तुमके उपाख्याना स्वागत. डॉक्टर अविनाश कामत हानी तांगेले MBBS डिग्री कोडियलाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज म्हळ्यार KMC सावन पदवी घेवन तशी तांगेले स्नातकोत्तर पदवी बेंगळुराचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस निमान्स हांतू केले. हानी आता प्रस्तुत डिपार्टमेंट ऑफ सायकॅट्री कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC मणिपाल हांतू असिस्टंट प्रोफेसर जावन आसाचे. डॉक्टर अविनाश आता आम्ही बुरा कडेन आमी आयकून आसताची चाइल्ड सायकॉलॉजिस्ट आणि चाइल्ड सायकॅट्रिस्ट म्हणून. हे सायकॉलॉजिस्ट आणि सायकॅट्रिस्टाल मध्ये आसचे व्यत्यास कसले? होय, आम्ही आता मेंटल इलनेसेस म्हणतना मनोरोग प्रॉब्लेम्साक दोन रितीरी हेल्प घेव येता. एक मेन जावन मेडिकेशन्स घेवचे आसतले म्हळ्यार मात्र घेवन हेल्प घेवचे आसतले. आनी एक रिती कावन्सिलींग म्हळ्यार उलोवन घेवन कसो पुराय बिहेवियरात चेंजीस करता, कसो पुराय व्यत्यास आमी करून घेवका आमगे लायफस्टायलात आनी ताका कशें जावकाले हेल्प घेवका आमगेली इमोशनल प्रॉब्लेम्साक कशें रिलेट करून घेवचे असल पुराय प्रॉब्लेम्साक कावन्सिलींग दो सायकोथेरपी म्हणून म्हणटाची. सो अशी दोन रिती आमी ब्रॉड जावन घेवेत जाल्यार हेल्प्स डिवायड करून घेव येता. हंतू आता मेन जावन पात्र घेवचे कोण म्हळ्यार सायकॅट्रिस्ट आनी सायकॉलॉजिस्ट. आता सायकॅट्रिस्ट म्हळ्यार MBBS कोण जे तरी MD सायकॅट्री करून ट्रेनिंग करून येवचे जनांक सायकॅट्रिस्ट म्हणटात. तांणी डॉक्टर्स वय. सो MBBS जे तरी सायकॅट्रीतू आमी मनशास्त्राचे बेसिक्स थोडे शिकून घेवन कसो पुराय तांतू इम्पॉर्टंट विषय आसा मेनली ह्युमन सायकॉलॉजीक जावका जाल्यार कसो पुराय तांतू एस्पेक्ट्स आमी अर्थ करून घेवका त्या स्टडी करून ब्रेन आनी मायंडात जावचे प्रॉब्लेम्साक कशी एक नमून रिलेशनशीप आसता आनी कसो टायप प्रॉब्लेम्स आसता आनी ताका कशी आमी मेडिकली हँडल करूं येता. आता कसं फिजिकल प्रॉब्लेम्स असल्यार ताजी ओट जावची मेंटल प्रॉब्लेम्स आसचे पुरो नाल्यार मेंटल इलनेसेस स्किझोफ्रेनिया मूड डिसऑर्डर तशें विंगड मेंटल इलनेसेस आसचे पुरो रोग आसचे पुरो तसल हक्काची जावका जाल्यार ट्रिटमेंट करचे आसचे पुरो. सो त्या सायकॅट्रीक लागली हे दिता. सायकॉलॉजी तांणी इनिशियली ब्रॉडर सायकॉलॉजी सब्जेक्ट्स म्हळ्यार सोशल सायकॉलॉजी नाल्यार सायकोलॉजी डिसिप्लिन्स आतां PUC जे तरेची BSc आनी MSc नाल्यार BA आनी MA तशें करून सायकॉलॉजीतू वेरियस डिसिप्लिन्स आसता. सोशल सायकॉलॉजी आसचे पुरो, क्लिनिकल सायकॉलॉजी आसचे पुरो नाल्यार ऑक्युपेशनल सायकॉलॉजी अशी विंगड ब्रांचेस आसता तांगेले. सो तांतू BA आनी मास्टर्स करून जे तरी केलो जन
क्लिनिकल सायकॉलॉजी तुची एम.फिल म्हूण करताची या एम.फिल म्हूण एक पटी कोर्स जेतय तांकां चड क्लिनिकल केसेस म्हळ्यार कोणाक पुरो प्रॉब्लेमची की चड जावन आसता काउन्सिलिंग तांकां काउन्सिलिंग करची कशी म्हळ्यार ट्रेनिंगाक तांणी अबाउट 2 इयर्साची एम.फिल करताची सो त्या एम.फिल जेत तरी क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट म्हणून काम करतल्यांक आमी सायकॉलॉजिस्ट म्हणून सांगताची हांतू केलो जन स्पेसिफिक जावन इंटरेस्ट चायल्डातू दवरून घेवन चिल्ड्रनाक कसो टायप थेरपी कोरका तशी म्हणून मुखार स्टडी केल्यार तांकां चायल्ड सायकॅट्रिस्ट सायकॉलॉजिस्ट म्हणून सांगताची आता ಕೆಲವು ಜನ ಚರಡುವಾಂಕ एक विषयारी एकाग्रता ना फोकस ना कॉन्सन्ट्रेशन ना म्हणून आम्ही सांगचे ऐकून अशा पुरोजी असल नमनेचे एक लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन या एकाग्रताचे हीनते या कसा निमित्त जाता सो आमकां मोस्ट कॉमनली पेरंट्सान चिल्ड्रनांक घेवन येवची रिजनच कसं म्हळ्यार स्कुलात कसं प्रॉब्लेम जाता सर नातल्यार तांकां जावं तशी कॉन्सन्ट्रेट करूं येतना म्हणून सो हे आमी पळोवचे रितीरी एक कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉब्लेम म्हळ्यार एक ब्रॉड जावन पळयत सो मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आतां सांज चेडूं साकूनूच ताका कॉन्सन्ट्रेशनार प्रॉब्लेम आसा कसलेय विशयांत कॉन्सन्ट्रेट करूं ताका जेतना ताका ताळमेळ उणे कसले जाय म्हळ्यार आत्ता जाय म्हळ्यार एक नमुना हट आनी एक जाग्यार बेसच्या जायना हेकड तेकड भोंवचे चड आसता सो तशेल प्रॉब्लेम्स आशिल्ले चेडवांक आमी एक डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम ADHD म्हणटाची गमन कोरतेची प्रॉब्लेम म्हणटाची सो इनअटेन्शन इम्पल्सिविटी हायपर एक्टिविटी अशी 3 एरिया आसात तांकां प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तेन्ना ते जेन्युइन जावन तांकां फ्रॉम ए यंग एजची कॉन्सन्ट्रेशना प्रॉब्लेम आसता फुल फॉर्म कसं डॉक्टर मग अटेन्शन डेफिसिट हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर म्हणून सांगतात सो तांतू चेडवांक त्या प्राय एक कशें जावन अटेन्शन आसूं कसं पुरे एक्टिविटीज तांकां बेसून कंप्लीट करूं जावं ते करूं जायना आनी तांकां मे बी ड्युरींग प्रेग्नन्सी दो अर्ली बर्थ टायमारीची कसं पूण प्रॉब्लेम्स जाल्यार असचे चान्सेस थोडे चड आसता असल चेडवांत नातल्यार प्रिमॅच्युरिटी आसता तशी अशें चेडवांत थोडे असल प्रॉब्लेम्स केलो पटी आमी चडते पळयताचे सो ह्या अशी प्रॉब्लेम आशिल्ले चेडवांक कॉन्सन्ट्रेट करूंक बरे प्रॉब्लेम जाता ते आमी युजली डिटेक्ट करना अशी कसं लागता म्हळ्यार तो मन दिना चेडूपण चड ताका कॉमन जावन असेल चेडवान पेरंट्सान म्हणचे कसं म्हळ्यार तो कॉन्सन्ट्रेशन ना म्हळ्यार घंटे गटले टीव्हीर बसता नातल्यार फोनार बसता त्या ताका प्रॉब्लेम ना जाल्यार ह्या स्पेसिफिक जावन स्टडी करतना मात्र ताका प्रॉब्लेम येता म्हणून सो तशें जावन हे कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉब्लेम आशिल्ल्याक वय तांणी टीव्ही आनी फोनार मस्त वेळ बसता जाल्यार तांकां ते कसले एक स्टडीज कोर प्लॅन करून घेवका म्हणून जाल्यार तांकां डेफिनेटली प्रॉब्लेम्स आसता सो दिस इज वन ऑफ दी कॉमन प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार एक 100 चेडवांक मे बी 5 to 10% चेडवांक असल प्रॉब्लेम्स आसता सो हक्क डायग्नोसीस करून ट्रीटमेंट करचे ऑप्शन्स आसा वखदय आसा काउन्सिलिंग करून तांकां कशें ते कॉन्सन्ट्रेशन चड करता म्हणलेले मेथड्सय आसा ह्याची प्रॉब्लेमची की चड जेतना असल चेडवांक तो केलो थोडे उलोवचे लेट जावची चान्सेस आसा तांकां थोडे they are more prone to injuries so orthopedic problem पोटचे तसल पुरे प्रॉब्लेम जावचे चान्सेस आसा सो ह्या प्रॉब्लेम जल्दीतली वगी डिटेक्ट केला चांग मात्र इन ब्रॉडर वे ADHD सोलारी कसने विंगड प्रॉब्लेम्स निमित्तय चेडवांक कॉन्सन्ट्रेशनार प्रॉब्लेम जाव येता उदाहरण एक स्कूलात कसने मस्त बुलिंग दो कसने रॅगिंग आनी जावन तांकां कश्ट जाता आसा नातल्यार खंयचे टीचर आलोट बसून उलयतना दो कसने हे आलेले तेन्ना एंग्जायटी मस्त चडटा आसा वय सो नातल्यार स्कूलात घरकडे सुमार प्रॉब्लेम्स आशिल्ले निमित्त दो कसने आशिल्ले निमित्त तांकां कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना अशी अवची सिच्युएशन सो आमी कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉब्लेम्स एक सिम्पटम म्हणून पळयताची ते केन्ना सकून सूर जाता केन्ना सूर जाला फूड सकून आसकी की अर्थ कसने चेंज अशें जालेले निमित्त आसा की आतां सुमार चेडवांक हे ऑनलायन स्कुलिंग एक नमून डिफरंट वे जाला सो ऑनलायन स्कुलिंगार कॉन्सन्ट्रेट करूं तांकां जेता की ना सो रेग्युलर स्कुलिंग कंपेर केल्यार तांकां कम्फर्टेबल जाता की ना सो असल विंगड कारण आसचे पुरो बट ADHD म्हणल्यार लायक वन ऑफ द टायप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स अबाउट which concentration can be impaired. आता आमी केलो जन चेडवांक पळोवन अशा पुरो तांगेले स्कुलांत टीचर सेम आसता
त्या चेडूं क्लास असतल चेडूं पुरा एक प्रायच आसताची एक स्कुला वचून आसताची जाल्यार केलो चेडूंक मॅथ्स म्हळ्यार प्रॉब्लेम म्हळ्यार तांकां कश्ट जेता अर्थ जेवच्याक तशी केलो जनाक कन्नड बरोवच्याक कश्ट जेता तांकां खंय वत्तू घालका खंय दीर्घ घालका त्या तांकां कळना तशी केलो जनाक सोशल सायन्स कश्ट म्हणटाची इत्या म्हळ्यार तांकां मस्त डेट्स उडगास दवरका क्रोनॉलॉजी उडगास दवरका म्हणून हे सगळे चेडूं एक वातावरणांत आसची एक लायकाचे तांकां शिकवण मेळटस जाल्यार असल नमन्याचे प्रॉब्लेम तांकां असल येतस असल समस्या इत्या येतस वय ते एक बारी लायक क्वेश्चन आता हलवार टायम्सार आमी कसं पळयता म्हळ्यार जनरलेकची कशी म्हळ्यार तो भरती इंटेलिजंट आसा विंगड विशय ताका पुरो ज्ञान आसा म्हूण जाल्यार तो कसले शिकवण हेतून इंट्रस्ट दिना म्हणून आमी कसं फायंड पळयताच म्हळ्यार केलो चेडवांतू स्पेसिफिक जावन आमी डिस्लेक्सिया नातला लर्निंग डिसऑर्डर्स म्हणटाची तांगेले इंटेलिजन्स भरती नॉर्मल आसता तांणी स्मार्ट आसताची तांकां कशें कसं कोरता त्या पुरो गोत आसता बट स्पेसिफिक जावन एक स्किल्स आमगेले ब्रेनाची एरिया विंगड विंगड सो फॉर एग्जांपल रिडिंगाक एक जाग आसा स्पेलिंगाक एक जाग आसा रायटिंगाक सेपरेट जाग आसा ग्रामर अंडरस्टँडिंगाक एक विंगड जाग आसा तशीची मॅथ्स मॅथमॅटिकल फंक्शन्स हे सो मॅथ्सा ओटूची मॅथ्सा प्रॉब्लेम आशिल्ले चेडवांक टायम सेन्स करची कश्ट जेता कसं होड कसं सान म्हूण सांगच्यान तूं केलो प्रॉब्लेम सायज अर्थ जावच्यान तूं कन्फ्युजन जाता सो असले स्पेसिफिक जाल्ले प्रॉब्लेम्स माइल्ड लेवलार केलो चेडवांत आसता इवन इफ देर इंटेलिजन्स इज नॉर्मल ऑर इवन अबोव नॉर्मल लायक मस्त इंटेलिजंट चेडवांतूय केलो पटी आमी प्रॉब्लेम पळयताच असल चेडूं एक 5th स्टँडर्ड 6th स्टँडर्ड जेन्ना वतना तांकां ऑटोमॅटिकली तांकां कळू सुरू जाता विंगड चेडवां पळोवन कोण कंपेर करतना ताका इजिली बरोवचें जाता मिगेल कसले मिस्टेक्स जाता नातला हांव स्पेलिंग मिस्टेक्स करची चान्सीस चड आसा तशी तांकां तें मना वचूं जेतना बिकॉज दे आर इंटेलिजंट आनी विंगड वेज आर ताका कोप करूं पळयताची फॉर एग्जांपल बरें नाशी कशी वचेत ओरली आन्सर दिवचे आनी विंगड वेयारी डील करूं पळोवचें नातल्यार खाली पॉयंट्स मात्र बरोवचे फुल आन्सर्स बरोवचे ना अशी पुरे कोरून तांणी केलो पटी ह्या तांगेले विकनेस कशी हायड करचे म्हणून पळयताच पेरंट्साक कसं दिसता मार्क्स उणी मेळटा सर मार्क्स समू मेळटना म्हळ्यार हो कसं की फोकस करतना सो हे प्रॉब्लेम इजिली मिस जाता आनी तांकां पेरंट्साक मिसअंडरस्टँडींग जावन विंगड प्रॉब्लेम्स जावन येताची फॉर एग्जांपल चेडूपण एरिया डिटेक्ट जायनी म्हणून जाल्यार होड जावन तांणी येतना पेरंट्स आव टू एग्रेशन प्रॉब्लेम्स पेरंट्स म्हाका अर्थू करून घेनाची म्हूण तांकां दिसचें कसलें म्हळ्यार कसं पळयल्यार कितली केल्यार तो ट्राय करता बट ताजे नंतर दे वील गिव अप बिकॉज बाय 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड तांकां कळटा हांव कितली केल्यार म्हाका मार्क्स मेळना कसलें म्हळ्यार हँड रायटींग समजायना नातल्यार बरयलेलें समजायना म्हणून सो तांणी वग्गी गिव अप करूं सोर करताची सो तांकां वग्गी डिटेक्ट केल्यार ताका ट्रिटमेंट आसा स्पेशल एज्युकेटर्स हेल्प मेळ्ळ्यार तांकां रायटींग स्किल्स ग्रामर स्किल्स तशी मॅथ्स स्किल्स स्पेसिफीक जावन थोडे इजी रितीर शिकयल्यार तांणी नॉर्मल जावन पिकअप करूं येता बट हे डिटेक्ट जायनी म्हूण जाल्यार आतां आमगेले स्कूल्स आसा तांणी अवेरनेस क्रिएट जाल्ले निमित्त तांकां ऑप्शन्स आसा सब्जेक्ट्साचे एग्जामिशन घेवत तांणी अशी सुमार चॉयस आसा तांकां वय ओके अती चेडूवाले केलो जन चेडूवांक आमकां पळोवच्या म्हळ्यार तुमी पेशंट्स जावन पळयतांची त्या तांणी तुमगे लागीं पेशंट जावन येतना तांणी सामान्य जावन कसं नमनेचे रोग या कसं नमने कारणाक येताची तुमकां पळोवच्याक सो आमी सुमार टायम हे पेशंट म्हणलें वर्ड केलो पटी आमी प्रिफर करनाची कसं जाल्यार म्हळ्यार आमी एक नमून पळोवचें तांणी क्लायंट्स जावन म्हळ्यार तांणी आमगेले हेल्प घेवूं आयिल्ली बरी आतां स्ट्रिक्टली उलोवन घेतल्यार एक 4-5 मेन इम्पॉर्टंट मेंटल रोग सोडल्यार विंगड सुमार टायम्स पेरंट्सान आमगेले येवची प्रॉब्लेम्स दो हे एक रोग म्हूण सांगू जाय एक कंडिशन्स आसतले नातल्यार एक डिसऑर्डर आसतले सो आमी मानसीक रोग म्हळ्यार ऑलरेडी जनाक वचून हेल्प घेवच्याक आनी केमक्ष सो तशें जावन आमी पुरे तांकां पेशंट नातल्यार इलनेस म्हूण पळयनाची हे प्रॉब्लेम्स पुरे चेडू डेवलप जेतना एकूलाक जायनाची तांगेल्यान 1-2 कसने पुणी प्रॉब्लेम्स आसच्या पुरो सो तसल प्रॉब्लेम्साक आमी हे पळयताची मोस्ट कॉमनली आमगेले येवची रिजन एकाडेमिक डिफिकल्टीज ह्यात आमी कश्ट जावन शिकच्या प्रॉब्लेम जावन सो तांतू आमी आतां उलयले वरी
कॉन्सन्ट्रेशन डिफिकल्टी आसच्या पुरो नातल्यार तांकां तांणी ट्राय करताची जाल्यार ग्रॅस्प करूं जायना हांव सांगिल्लें वरी डिस्लेक्सिया तसले प्रॉब्लेम सांगला म्हणून मना बग्गी वचना बग्गी वचना सो तसले प्रॉब्लेम्स आसच्या पुरो नातल्यार कसं एंग्जायटी निमित्त आसच्या पुरो नातल्यार स्कुलार जे तशी प्रॉब्लेम्सा निमित्त आसच्या पुरो नातल्यार तांकां फिजिकल हेल्थ तितली समना नातल्यार तांगेले शारिरीक जावन बेळवणीगे तूं कसले प्रॉब्लेम्स आसा म्हूण जाल्यार तांणी स्कुला वचचेना आसच्या पुरो ಕೆಲವು ಚೆಲ್ಡುವಂಕ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ असता अम्मा लोटू अटॅचमेंट असता तशीची गेमिंग असच्या पुरो टू मच टाइम फोन स्पेंड करचे असचे पुरो असल रिजन्स आसा तांणी मोस्ट कॉमनली आमगेले येताच हेल्पाक तुम्ही ते गेमिंग म्हणतात म्हाका उडक आसले एक पबजी म्हूण एक गेम आशिल्ले मस्त नॉट एक जनाक मस्त प्रॉब्लेम दिलेले आशिल्ले तशी पळोवचे गेल्यार त्या पबजी निमित्त अमेरिकान तूं जनान दुसऱ्यांक दिवश मारला म्हणजे किल केला शूट केला या पुरो अशी कसले जाता तांकां ऑलरेडी कसले प्री डिस्पोज्ड मेंटल कंडिशन आसता की in the larger context gaming तशी बिहेवियर गेम्स केलेले बिहेवियर तांणी दाखयताची म्हणलेले हाका विशेष एविडन्स ना जाल्यार आमगेले मन कशी म्हळ्यार आमी कसं पळयता की आमी कसं चड पळयता की त्या करची टेंडन्सी डेफिनेटली चड जाता पबजी तसल गेम्स आता सुमार आयला चेडवांक तांकां कसं म्हळ्यार टायम वचची कळना आनी एक्टीव इनवॉल्वमेंट तांकां आसता तांणी विंगड हांगेलोट उल्लो येता विंगड हांगेलोट चॅट करूं येता तशें आसतना तांकां ते खाली एक गेम अशी दिसना तांगेले सुमार टायम ताका वता सो तशें जातना तांकां डेफिनेटली ताजी वेरीच मन ह्या वतना एक नमून ह्या जाता मात्र अशी आमी एक न्यूसात आयकवचे स्टोरीज कसं असतं की ते तांकां विंगड तांगे लायफात पळयल्यार हलवार कारणस आसता फॅमिली रिजन्स आसच्या पुरो सोशल रिजन्स आसच्या पुरो असल केलो कारण डेफिनेटली असता खाली गेमा निमित्त म्हूण सांगू जावचे ಕೆಲವು ಜನ ಚರಡುವಾಂಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಆವಚ್ಚಿ ಮಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ असतात आणि खुशी खुशी सकाळ उठान रेडी जावन वताची ಕೆಲವು ಚರಡುವ एक दोन दीस रोड पुरोंची स्कूल न सुरवे पंता वतना अम्मा आनी सोण वचका म्हणून जाल्यार ಕೆಲವು जन चरडुव होड जेतरे मस्त वर्सताय स्कूला वचना म्हणून रडचे हट करचे तशे पुरा करताची खंय ताय म्हळ्यार तांकां ते मेडिकल हेल्प या आस्पत्रे एडमिट करून कावन्सिलिंग आनी पुरा जेत्तर तांणी एक अंडरस्टँड करता एक तांकां अर्थ जाता स्कूला वचुका आनी म्हणून हे अशी समस्या कशी येता आतां आमगेले मनाक आनी आमगेले शरिराक भरती कनेक्शन आसा मोस्ट कॉमन जावन असल स्कूलाक वचना अशी राबची चेडवांक पिडियाट्रिशियन्स पळयताची चेडवांगेले डॉक्टर्स जाल्यार वताची नातल्यार विंगड स्पेशलिस्ट जाल्यार व्हरू पुरोची कसं जाल्यार म्हळ्यार तांकां ते जतशे कश्ट चेडवांक केलो पटी सांगून व्यक्त करूं जायना म्हणटना ते बॉडीली सिम्पटम्स सारी येता कशें म्हळ्यार माथ्या दुखी आपास येवचे वचून टेस्ट केल्यार या केल्यार कसलें कारण दिसना जाल्यार आपास माथ्या दुखी दिसचे नातल्यार बॉडी विकनेस शी दिसचे हार्ट बीट मस्त फास्ट जावन श्वास काडूंक कशें जावन पडलेले वरी जावचे प्रेग्नंट जातील वरी जावचे अशें जावन सुमार फाटी ह्या स्कुला वचना अशी आशिल्ले दो स्कुलांत दो घरांत अशी प्रॉब्लेम्स आमकां विंगड रितीर जावन पळोवन घेवन ते स्कुला रेफ्युजल जावन दिसता असल प्रॉब्लेम्स वग्गी डिटेक्ट जावन ताका करेक्ट डॉक्टराल्या वचून ना कसले प्रॉब्लेम्स ना म्हणून कावन्सिलिंग आयल्यार वग्गी ताका खाली कावन्सिलिंग आनी गायडन्स करून भायर वयता केलो पटी हे स्वभाव पेरंट्साक मस्त घायसोक जाता कसं म्हणून तांकां कळना सो तांणी राखून बसताची तांणी हेल्प घेवन डिले करताची म्हयनगटले अशी चलता मागीर ताजे नंतर ह्या एंग्जायटी चडता वच्चे म्हळ्यार आनीक स्कुला वच्चे न्ही थोडे दिवस वच्चे नाशिल्ले एक म्हयनो जाले वच्चे नाशी सो तशी हे चडता वतना ते एक नमून चिके एडमिट करून घेवन उलोवन घेवन घरा येवचे आशिल्ले सिच्युएशन्स कशी चेंज करता सो हांतू खाली केलो पटी चेडवां वट मात्र न्ही पेरंट्सा वटूय आमकां कावन्सिलिंग करपा जाता पेरंट्सांक कशी चेडवाक पळोवन घेवका ताण अशें प्रॉब्लेम आशिल्ले तेन्ना ताका इग्नोर करना अशी कशी सांत्वन दिवका कशी
हेल्प कोरका आनी स्ट्रेंथ दिवका मुखार सुचाका म्हणून ह्या कोरका जातात सो ताका ते केलो पटी टाइम काडतात आनी तांणी आपास येवन घेवन डिस्कस करून वचूका जावका पडटा आता तुम्ही असले परिस्थिती सुचे चेडू वाले पोषकान काउन्सिलिंग कोरका म्हणून म्हणले हे काउन्सिलिंग म्हळ्यार कशी सान पिरियडांत आसता की नाही मस्त वेळ ताई तुम्ही करतांची सुमार समय ताई कोरका पडता यूजुअली एक काउन्सिलिंग सेशन म्हळ्यार 45 मिनिट्स टू 1 आवर आसता पेरेंट्स लोटू नी चेडू लोटू ओटू करचे म्हणून जाल्यार केलो पटी 1 घंटो ताई काडता सो तशी प्रॉब्लेम पळोवन घेवन आमी डिसायड करपाक जाता बट युजुअली एक सांगीत कसं म्हळ्यार एक 4 to 6 सेशन्स माइनर प्रॉब्लम्स केलो हक्का 6 to 18 सेशन्स लागी वारा एक पटी दो 2 पटी येवन घेवन कोरका जाता सिवियर सिच्युएशन्स असल्यार हॉस्पिटलाइज करून एक 3-4 दिवस कंटिन्युअस सेशन्स करून एक लेवल तांकां कसं पुरो कोरका म्हणून अंडरस्टँडिंग येत तरी आमी भायर सकून तांणी येवन वचेता एका वराक काउन्सिलिंग येवन वचेता म्हणून डिसायड करता आता मोबायलाचे प्रभाव चेडूवावय कितले आसा म्हणून आमकां सगळ्याक एक गोत आशिल्ले विशय खंयताय आसता म्हळ्यार चेडूवांक पडटा भूक आसना ताण आसना दुसरी कोणाले वटू उलोवका म्हणून आसना तितली नमून मोबायला निमित्त प्रभावित जावन आसतांची असल एक समस्या असताना आमी कसं कोरेत सो एक नमुना स्मार्ट फोन्स आणि आता मोबाईल फोन म्हणून मात्र नाही इंटरनेट असचे कंप्यूटर असच्या पुरो या तसं हक्का चेडूवांक आता एक्सपोजर मस्त चड आम्ही सान असतील तेन्ना आमकां या पुरे ना आशिल्ले आमकां ते आम्यात अर्थ शिकल्याची सो आमकां दिसची ते एक डिफिकल्ट थिंग म्हणून मात्र हांगेल जनरेशनाक ते सणपण सकून आसत आनी ते पळोवन घेवन ते यूज करून आयले सो तांकां ते विशेष कष्ट म्हणून दिसनात आनी ते वग्गी यूज करताची सान प्रायरी यूज करताची बाय 1.5 year 2 years चेडू फोनार कशी युट्यूबा वच्चे कशी जावं पद घालून घेवचे कशी नेक्स्टा वच्चे पुरे शिकून घेताची सो तांगेले एक नमून अप्रोच टू दिस इज कंप्लीटली डिफरंट आता जनरेशनाचे वेन कंपेयर टू हाउ पेरेंट्स हॅव बीन यूज टू सो त्या एक नमून कॉन्फ्लिक्ट जाता ये अंतू कसं म्हळ्यार आमी ऍक्सेप्ट करून घेवका एक लेखारी पुऱ्या कडेन आता जे टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार आसता आनी आमी ते कंज्यूम करतसाची आमी कशी खाण खातसा की हे करतसा की तशीची पुरे जन आमी हे करतसाची आनी आतां कोविडा निमित्त आनी हाजी निमित्त आमगेल सुमार कामाची हाजी गेला तशी सुमार विशय हातू हे गेला सो आतां चेडूवांक हाजी निमित्त कसो पुरो प्रॉब्लेम्स येता म्हळ्यार स्क्रिनाचे आम्ही बुक वाचूक जाल्यार आम्ही कॉन्सन्ट्रेट करून पेजेस चेंज करता आणि बुका आशिल्ले विशय आम्ही मना करून अर्थ करून घेवका या तशी न्ही आनी तूं त्याची आमगेल कॉन्सन्ट्रेशन दवन घेता सो कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉब्लेम आशिल्ले चेडूवांकय स्क्रीन यूज करचे मस्त इजी जाता सो हे प्रॉब्लेम लेवलाक केन्ना येता प्रॉब्लेम लेवलाक केन्ना येता म्हळ्यार चेडूवांक चडतेत आनी यूज करताची जावं जाल्यार पशी चड यूज करताची स्टडीसा बदला यूज करताची तसल सिच्युएशन्स येयले तेन्ना प्रॉब्लेम्स चडता सो पेरेंट्सान ते चेडूवांक युसेज कसं न्ही म्हणून अर्थ करून घेवका सुमार फाटी आमी सांगता कसं म्हळ्यार यूज कोरनुकाची म्हणून सांगताची बट ताजी बदला कसं कोरका म्हणून सांगनाची सो एक नमून आमी हाजी गायडलायन्स एक नमून पळोवचे म्हळ्यार फर्स्ट चेडूवांगेल कसं युसेज टायप कसं हे म्हणून आमी अर्थ करून घेवका आमी तांगेल नीड कसं न्ही म्हणून पळोवका आनी तांगेल त्या नीडा प्रकाराची तांकां जावं जाल्यार दिवका आनी आता असल सिच्युएशन्स तू ते प्रॉब्लेम लेवल येतना कसं पुरे सिम्पटम्स येता म्हळ्यार एक आमी ते स्क्रीन तांचकून भायर काडलेले तेन्ना तांणी मस्त हर्ट करून घेवचे असले सिच्युएशन्स पावतना आमी तांकां एक्स्ट्रा हेल्पाक घेवन येवका जाताले तशीची स्टडीसाक आनी विंगड तांकां जावं जाल्यार हाजी बदला तांणी हे यूज करून घेवचे सो असल सिच्युएशन्सारी आमी तांकां हेल्पाक घेवका जाताले आनीक आमी उडगास जावन घेवका कसं म्हळ्यार चेडूवांक इमोशनल नातल्यार मुडाची एंग्जायटीचे प्रॉब्लेम असल्यार तांकां ह्या एक नमून आरामशी जाता सो तांकां एक्चुअली प्रॉब्लेम मना बेजाराचे नातल्यार एंग्जायटीचे आसच्या पुरो तांणी कोप करूंक म्हळ्यार एक नमून कशी आता व्हड
तांगेल टेंशन आनी विसरच्या ड्रिंक्स घेवचे स्मोकिंग करची करता की तशीची या बिहेवियर एक नमून तांकां काम दितात डिस्ट्रेसर्स यूज करून त्याची एक प्रॉब्लेम लेवलाक येता आत आईची सिच्युएशन तू सक्कडी जन आत चढ़ती अम्मई आने वर्क फ्रॉम होम करता सची तशें सक्कडाले घर कड़े वायफाय आसा पुराच नाल घर कड़े वायफाय फूड दुखून आशा पुरो जाल्यार त्या वायफायाक एक पासवर्ड जावन ते पासवर्ड प्रोटेक्टेड वायफाय आसतशिल्ले तशें ते चेडूवांक तितले सुलभेर मेळनाशिल्ले आतां कोविडाचे लॉकडावना नंतर स्कूल पुरो ऑनलायन जावन ते ऑनलायन क्लासा निमित्त चेडूवांक हे वायफाय वापरचे मस्त एक्सेसिबल म्हळ्यार सुलभेर मेळचेशी जाला तेन्ना चेडूंक कसं करता म्हळ्यार हांगा स्क्रिनान तूं टिचरा लागीं क्लास अटेंड करता आसताची आनी टिचराला सांगतांची कनेक्टिविटी इश्यूज आसा मॅम इंटरनेट इश्यूज आसा म्हणून म्हणटांची आवच बापूस कसा लेखतांची आनी चेल्लो क्लासान तो क्लास अटेंड करता आसा म्हणून जाल्यार तो चेल्लो एक्चुअली तो तांचे चुकून लॉग आउट जावन युट्यूब गी दुसरे कसले व्हिडिओ गी मटेरियल गी पुरो वाजित आसता असं एक समस्या असल्यार चेडूवांक आमी कशी ताचे विशयारी अवेअरनेस हाडोव येता सो हांव तो मेन जावन आमी फर्स्ट एक अर्थ करून घेवका कसं म्हळ्यार कंटिन्युअस जावन एक स्क्रिना वयर बसून कॉन्सन्ट्रेट करून हावर्स गटले स्कूलात बेशिल वरी ऑनलायन आकोलूक सामान्य जावन चेडूवांक मस्त कश्ट जाता ते साध्य न्ही सो तशें जावन आमी कसं करता म्हळ्यार तांगेले एक नमून यूजाक कसं तांणी करता म्हळें सुपरविजन मस्त मुख्य आतां पेरेंट्सय वर्क फ्रॉम होम असेल तेन्ना तसं सिच्युएशनात तांकां ते करूं जावची चान्सेस कश्ट मात्र आमी कसं करता म्हळ्यार आमी ते तांगेले एक सिच्युएशन्स अर्थ करून घेवन तांणी यूज करतशील तेन्ना ताका मॉनिटरींग करता नातल्यार ते करूं जायना म्हूण जाल्यार तांणी तशी करता म्हूण जाल्यार तांकां एक्स्ट्रा हेल्प कशा रितीर जावका आतां तांकां थंय ऑनलायन आनी कॉन्सन्ट्रेट करूं जेतना आनी तांणी रिंगट करून मागीर शिकोवची कशी ताका जावका जाल्यार कसं विधान व्यवस्था करता एक्स्ट्रा हेल्पाक पेरेंट्सान बसून करची की या करची की पळोवन मुखार सुका जाता आतां मोबायल ऑनलायन क्लासात जेल्ले ताजे फुडें आमी दुसरी रितीरी जेवतना खातना त्या चेडूं आतां मोबायल पळोवन खाताची आतां केलो चेडूं खंडापटे एक नमून व्यसनी जावन आसताची मोबायल व्यसनी म्हणत या मोबायल एडिक्शन आशिल्ले तसले चेडूवांक आमी कशा नमनेचे अवेअरनेस हाडोव येता तांगेले मनान तूं सो हांव आतां हाजी फुडें सांगिल्ली वरीची तांकां ते प्रॉब्लेम लेवलाक वतना आनी तांकां ते तांगेले ते बिहेवियर कंट्रोल करूं जायना म्हूण आशिल्ले ते सिच्युएशन्स येतना मेन जावन आमी करता जाल्यार विशय कसो म्हळ्यार फॅमिलीतूची ಕೆಲವು विशयातू आमी चेंजीस करून घेवपा जाता फॉर एग्जांपल आतां पुरे पेरेंट्सान ऑनलायन बसून वर्क करता आसतना चेडू कॉमनली पेरेंट्स आवट आर्ग्यू करताची तुमी टॅच करता हांव टॅच करता सो तांतू कसं न्हू सो घराकयची रुल्स म्हूण घालका जाता फोना विशय आसच्या पुरो नातल्यार फोन यूज करचे विशयार आसच्या पुरो एटलिस्ट कसं नाही जाल्यार स्टार्टिंगात सिंपल बसून पुरे जणांनी जेवील टाइम आसच्या पुरो नातल्यार कसं नाही ओट्टू फॅमिली जावन चांग टाइम स्पेंड करचे आसच्या पुरो तेन्ना पुरे जणांना अम्मान अण्णान पुरे जणांनी फोन सेपरेट जावन दवरून पार्टिसिपेट करचे गेम्स आसच्या पुरो तसले एक्टिविटी अशी एक नमुना ते एक कल्चर घरात मेंटेन करता डेव्हलप करता ते डेव्हलप करूं जायना पेरेंट्स तांगेली इतल्या करताची चेडूं टाइम स्पेंड करतना मोबायल फोन पळोवन बसताची म्हळ्यार चेडूवांकय आमी ते एक नमुनो कम्युनिकेट केलेले बरी आतां हांव होडू हांव करता सान तूं करूं ना आनी म्हूण सांगल्यार युजली वर्कआउट जायना सो आमी ते चेडूवांक दिवची क्वॉलिटी टायम त्या टायमार फोन आमगेलो आसचेनाच जा आनी फोन यूज करता म्हूण जाल्यार पॅसिव यूज आनी एक्टीव यूजात मस्त डिफरन्स आसा एक्टीव यूज म्हळ्यार आतां चेडूक कुकिंगा इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्यार तो युट्यूबार कुकिंगाची ऍप पळोवन अम्मालो डिस्कस करून पळय या पळयले आमी हें करुया हाका कसं जावका जाल्यार पुरे रेडी करुया आयटम्स करुया सो हे आसचे पुरो नातल्यार तागेले कसं नाही ड्रॉइंग स्किल आसच्या पुरो म्युजीक स्किल आसच्या पुरो ते डेव्हलप करूंक या कर सो तसं लाका आमी एनकरेज करता सो तेन्ना आमी फोन वायट नातल्यार एक
पॅसिव्ह यूज म्हणून सांगू जायना बट घंटे गटले सोशल मीडियार यूज करचे नातल्यार इंस्टाग्रामार एकामेकांक एक व्हिडिओ पळयता बेश्टे तसल यूजाक आमी बेसून पेरंट्सान बेसून डिस्करेज करका आनी तांणी ते डिसिप्लिन फॉलो करका आनी चेडवांक मोटिवेट करका चेडवांक विंगड इंटरेस्ट कसं म्हणून पळोवन ताका मोटिवेट करून मुखार सुका म्हणून सांगू शकता म्हळ्यार बिंज वॉचिंग राबोवका चेडवांना म्हणून येस ಒಟ್ಟು ಮಾಡಾರಿ ಐಲ್ म्हणून कार्टून पळोवचे तशें करूनच म्हणून कसं अगत्य आसा आमकां आमगेले डेव्हलपमेंटा कसं अगत्य आसा आमगेले ज्ञान कसं वाडयता तसं आमने व्हिडिओ मात्र पळोवपाक आता तुमी इतले वेळ मोबायला विशयार जेवचे तसं दुष्परिणाम जो ताजे एडिक्शना जो विषय सांगले आता दुसरे कसा नमनेचे बिहेवियरल चेंजेस या बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आमकां पळोवचे मेळटा सो आता चेडवांगेलांतू दोन रितीन आमी पळयत एक कसं म्हळ्यार केलो बिहेवियर्स चडे जावन पळोवचे म्हळ्यार हर्ट मस्त चड करचे कसने एग्रेशन म्हळ्यार कोपू नातल्यार विंगड चेडवां ओटू फायटिंग करून घेवन तसले सिच्युएशन्स जावचे नातल्यार फट्टी मान घेवन नातल्यार लाईंग तशी घरा सकून अशी काणू या करचे विंगड जना कष्ट दिवचे तोंदरी दिवचे बॅड वर्ड्स यूज करून या करचे सो असले एक्स्ट्रा बिहेवियर्स एक नमून प्रॉब्लेम्स तशीची जावका जाल्यार बिहेवियर ना आसचे म्हळ्यार सोशल सिच्युएशन्स कशें सुका म्हणून गोतना चड भितरीकची आसून घेवचे जेन्ना उलोवच्याक मस्त टेंशन आनी कशें करता म्हणून गोतनाशी आसचे नातल्यार जावका जाल्यार सोशल स्किल्स नाशे आसचे असले प्रॉब्लेम्स आमी पळयताची सो असलांतू केलो दोन सिवियर टायप प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार ऑपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर आनी कॉन्डक्ट डिसऑर्डर म्हणून सांगताचे ऑपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर म्हळ्यार ते एक नमून हॅबिट जावन चेडवांगेले तांणी मेळची ते इंटरॅक्ट करची रितीची पुराय पेरेंटल ऑथॉरिटी स्कूल ऑथॉरिटीक ऑपोजिट हांकां ते एग्रेसिव्ह म्हळ्यार रुल्स ब्रेक करचे नातल्यार विंगड जनाले सांगेल आयकुचे ना जे म्हणलेले हर्ट एक नमून डेव्हलप करून घेतात आनी तांकां ते तशें केल्यार सम नातल्यार आपणाले सम म्हणलेले एक स्ट्रॉंग फिलींग तांगेल्या मना बेसून आसता असल सिच्युएशन्स ऑफन आमी कसं पळयता म्हळ्यार पेरेंट्साली इंटरॅक्शन स्टायलय ताका एक नमून पूरक आसता कसले म्हळ्यार तांणी तेन्नाची चेडवाल प्रॉब्लेम्स आतां सामको कोरका म्हणलेले एक नमून या दवरून घेवन चेडू कसले चांग करतास म्हण जाल्यार ताका गमन दिन अशी प्रॉब्लेम्साकच चड पनिशमेंट आनी या दिवन हे करता सो असल प्रॉब्लेम्स चड आयले तेन्ना ऑपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर म्हणटाची नातल्यार आनी मोर सिवियर सिच्युएशन्स आहात तांणी सोसायटीक हार्मफूल रितीक वचचे क्रायमात हे करचे गँग एक्टिविटीज पार्ट घेवचे स्कुला साकून ड्रॉप आउट जावचे असल सिच्युएशन्स आमी मस्त पळयताचे ह्या समस्या होड रीती जावन वाडना तशी या पोषकान कशी ते पोषकांचो स्कुलान टिचर्सांचो खंयचे रितीर हाजे समाधान पळोवन घेवेत सो अर्ली स्टेजेसारीची त्या सिम्पटम्स क्रॉनिक जावन म्हळ्यार सुमार वेळ ते तसले एक बिहेवियरल पॅटर्न जावन जावची फुडेंची तांणी कावन्सिलिंग वचून कसं जाता असं म्हणून पळयता आसल्यार हाका चांग सोल्युशन वग्गी मेळटा हांव हाजी फुडें सांगिल्ली वरी केलो पटी आमी सुमार आमगेल सिच्युएशन्स कसं पळयता म्हळ्यार स्टडी प्रॉब्लेम्स आनी एक्चुअली जेन्युइनली आशिल्ले चेडवां डिटेक्ट जायना अशी तांगेले प्रॉब्लेम अर्थ जायनी पेरंट्साक म्हूण जाल्यार तांणी असल प्रॉब्लेम्साक आनी वचचे चान्सेस मस्त चड नातल्यार फॅमिलीस ड्रिंकिंगा प्रॉब्लेम आसा फॅमिली एटमॉस्फियरात प्रॉब्लेम्स आसा पेरंट्सा मध्येची कसं मिसअंडरस्टँडिंग मनस्ताप आसा तसल सिच्युएशन्स असल प्रॉब्लेम्स आमी चेडवांक गेल्यान तूं पळोवची चड कॉमन सो हलवार टायम्स कसं जाता म्हळ्यार पेरंट्स आमगेले येतना आमी हे पुरे पळोवन घेवन केलो पटी पेरंट्सा लोट काम करतना पेरंट्साय आमगेले वेर कोपचे आसा म्हळ्यार तूं हांव चेडा सम करूं आयलो तूं म्हाका सम करूं पळयत आसना म्हणून सो असल सिच्युएशन्स आमी एक ओपन जावन एज फॅमिली एज अ युनिट काण घेवन चेडवाक मात्र न्ही अशी विंगड पुरे जनाकय हेल्प दिवका जाल्यार सिच्युएशन्स येवचे आसा एप्रिल 2 वर्ल्ड ऑटिझम डे म्हणून तांणी सकडी आचरण करताची हे ऑटिझमा विशयारी ಸ್ವಲ್ಪ ज्ञान वांटतावे ओके
सो चेडवांगेले डेव्हलपमेंट आतो मेन जावन एक नमून 3 प्रॉब्लेम्स आमी पळोव येता. एक आमी बुद्धिमानतेंतल्यारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी म्हणटाची तांतू कशें म्हळ्यार पुराय रितीरी पुराय हंतू तांगेले कॅपॅसिटी वयसार समजावन आसना. तांणी चमकुचे बरोवचे बेसचे विंगड जनाले उलोवचे पुराय कॅपॅसिटी लो आसता. सो असल चेडवांक एक टायप डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम. सेकंड मोस्ट टायप कॉमन डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम आमी ऑटिझम चेडवांगेलांतू पुराय आतां चमकुचे आसता पुरो बेसचे आसता पुरो उलोवचे आसता पुरो पुराय हंतू स्लोनेस असका म्हणना. बट तांगेलांतू युजली फर्स्ट जावन दिसची कशें म्हळ्यार तांणी करेक्ट जावन दोळ घालून उलोवची शिकनाची. सोशल सिच्युएशन्सां कशी आसूं म्हळ्यार विंगड जनालोट कशें आसूं म्हळ्यार अवेरनेस तांकां आसना. तांणी तांगेले लोक आसची चड आसता. तांगेले स्पीच डेव्हलपमेंट आतां प्रॉब्लेम्स आसता. तांणी उलयलेले विशय रिपीट करूं पुरोवची नातल्यार तांकां तांगेले नांव सांगल्यार कशें ताका रेस्पॉन्ड करता म्हणलेले गोत आसना. आनी असले चेडवांक तूं केलो पटी स्टिरियोटायपीज म्हणटाचे म्हळ्यार केलेले हे चड जावन करचे बेशेल कडेन रॉक करता आसचे नातल्यार हातात अशी मुवमेंट्स करता आसचे तसले हे बिहेवियर्स चिकी चड आसता. सो हे ऑटिझम युजली कसं म्हळ्यार एक अबाउट 3 years जेतना डायग्नोसिसाक येता. फुडें आनीकय लेट जाता आशिल्लें म्हळ्यार हो चिकी लेट उलोवचो पुरो म्हणून वेट करता आशिल्लीची अर्थ युजली अबाउट 3 years म्हणटा पेरंट्स जाताची. अर्लियस्ट म्हळ्यार बाय अरावंड 1.5 to 2 years आमी चेडवांगेलांतू असल प्रॉब्लेम्स आसल्यार डिटेक्ट करूं येता. अंतू मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अर्ली डिटेक्शन. आमगे समाजात कसं जाता म्हळ्यार हलवार हक्कात आनी विंगड डॉक्टर्स जाल्यार वचून घेवन कान्ना प्रॉब्लेम आसा की नातल्यार दोळ्या प्रॉब्लेम आसा की आनी नातल्यार ब्रेना कसले प्रॉब्लेम आसा की म्हणून इवॅल्युएशन करताची. बट खंय डायग्नोसीस जायना अशी केलो पटी डिलेस जाता. तशें डिलेस जावन पेरंट्स 5 वर्स 6 वर्स नंतर येतना ह्या चेडा वट बसून स्पीच थेरपी नातल्यार ऑक्युपेशन थेरपी आनी कसले कोरका म्हण जाल्यार तितले कश्ट जाता. वग्गी डिटेक्ट जावन चेडवाक ट्रेनिंग करूं सुरू केल्यार आमकां रिजल्ट्स मेळचे मस्त बेटर आसता. सो हे डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम्स विंगड जेनेटिक कारणां निमित्त आसता. एक नमून पुराय एक 10,000 रिजन्सान ऑटिझम जाव येता म्हळ्यार एक 3,000-4,000 नेम्ड रिजन्स आमकां गोत आसच्या पुरो तांतू एक 15-20 दो एक बेस्ट टेस्ट फॅसिलिटी आनी आसल्यार एक 100 रिजन्स आमकां टेस्टान फायंड आउट करूं आसच्या पुरो जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ द टायम्स आमकां चेडवांगेलांतू ऑटिझम कसा निमित्त आयला ह्याची रोगा निमित्त आयला म्हणल्यार एक नातल्यार ह्याचे एक जेनेटिक प्रॉब्लेमा निमित्त आयला म्हणून सांगची कश्ट जाता. सो पेरंट्स हे एक डायग्नोसीस जावच्याक मस्त वेट करताची. बट कसले डायग्नोसीस आसल्यार हाजी मेन मॅनेजमेंट कशें म्हळ्यार स्पीच थेरपी ऑक्युपेशन थेरपी ह्या वचून तांगेले ट्रेनिंग करून घेवचे. सो ते ट्रेनिंग जाल तितली वग्गी सूर करून डायग्नोसीस रक्कनाशी हेल्प केल्यार चेडवां मस्त रितीन इम्प्रूव जाताची. चेडवांक वग्गी इम्प्रूवमेंट मेळ्ळ्यार तांकां स्कुलिंगाक ह्या पुरो घालूंक इजी जाता. सो इट इज अ कायंड ऑफ डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम. पुराय एरियासार डेव्हलपमेंट एक लेकार आसना. स्पेसिफिकली स्पीच आनी सोशल इंटरॅक्शन करची रीती आनी तांणी खेळचे आनी इंटरॅक्ट करची रीतीत प्रॉब्लेम आसता. सो दॅट आर द सिम्पटम्स ऑफ ऑटिझम क्यूर आसगी. सो क्यूर म्हणलेले आतां आमी ताका एक आतां स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट म्हणचे. स्पेक्ट्रम म्हळ्यार सिवियर जावन ऑटिझम आशिल्ले चेडूं आसच्या पुरो मायल्ड जावन ऑटिझम आशिल्ले चेडूं आसच्या पुरो. सो आमी हे क्यूर म्हणलेल्याक आतां कशें जाता म्हळ्यार मोर अँड मोर आमी आतां कशें अंडरस्टँड करचें म्हळ्यार एक इलनेस वरी न्हय त्या एक डेव्हलपमेंट आसा कोणूची चेडवाक आशिल्ले प्रॉब्लेम. सो ताका मेन जावन आमी फोकस करता त्या चेडवाक जाल तितली कशी विंगड हांतू घालून या करून इम्प्रूव करून फंक्शनल कशें हाडयता आनी तागेली युटिलिटी बेस्ट समाजाक यूज पडची तशी कशी करूं. सो अर्ली डायग्नोसीस जावन करून मुखार केलेले हांतू ह्या चेडूं इंजिनियर्स जालेले आसा सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स जालेले आसा डॉक्टर्स जालेले आसा अशें विंगड फिल्डात आशिल्ले आसा. कसले म्हळ्यार इंटेलिजन्स त्या बाद दिना बट असल प्रॉब्लेम्साक निमित्त
मायनर सिम्पटम्स तांणी होड जाल्ले ते नाय आसच्या पुरो तांणी सोशली सिच्युएशन्स आसा तितली क्लियर जावन उलोवची हे कॅपॅसिटी तांगेल्यान तशेंच ना तांणी तांगेले केलो विशय मस्त तांणी सेन्सिटिव्ह आसताची केलो टेक्स्चर्स आसच्या पुरो फूड विशय आसच्या पुरो असल केलो ऑडिटीज एडल्टहुडातूय आमी आसच्या पुरो बट ते आमी स्पेक्ट्रमातू सिवियर सकून माइल्ड लेवलार येवन ऑलमोस्ट भायर आयला म्हणून सांगची जावची तसले केस आसा आमी पळयता आतां पुरा जनान न्यूक्लियर फॅमिलींत आसचे तशें तांकां मस्त एक संवहन म्हूण ना फुडें जाल्यार एक कूड कुटुंबांत आसतना सक्कडी आजी आज्जो मामू माई बाप्पा पाची पुरा जन एक घरांत आसता आशिल्लेची तशें उलोवच्याक जो चरडाक लर्निंग स्किल लँग्वेज स्किल्स पुरो मस्त लायक आसता आशिल्ले आतां तशी नातील निमित्त मस्त जन केलो जन चेडूं इंट्रोवर्ट जाल्यांची या अंतर्मुखी जाल्यांची म्हूण आमी पळोवचें येताची तांकां समज संवहन करचें तशें जाल्यार केपेबिलिटीज ना म्हणून पळोवचें येता आसा हे लर्निंग एबिलिटीज या लँग्वेज लर्निंग एबिलिटी या लँग्वेज स्किल्स आमी कशी इम्प्रूव करूं सो हांतू येवची कशें म्हळ्यार एक आतां फ्रॉम ए यंग एजची चायल्डाक कितली माताक स्टिम्युलेशन घरकड मेळटा आसा आतां केलो फॅमिलीज आसा म्हळ्यार उलोवचे रिती नातल्यार उलवणें उण आसल्यार नातल्यार चायल्डाक जावका जाल्यार पेरंट दोगे जन बिजी आसाची चायल्डाक इंटरॅक्ट करची टायमाची उणी मेळटा आसा म्हणून जाल्यार असल डिलेस आनी जावची चान्सीस चड आसता सो आमी फर्स्ट पळोवचें कशें म्हळ्यार चायल्डाक जावका तितली अटेन्शन मेळटाच की ना म्हणून चांग अटेन्शन मेळनूय जेतना म्हणून जाल्यार आमी ताका कसं विंगड म्हळ्यार हियरिंगाचे आसच्या पुरो नातल्यार आतां आमी उलयलेले वरी ऑटिझमाचे आसच्या पुरो नातल्यार विंगड कसं स्पीच आनी कम्युनिकेशना प्रॉब्लेम आसच्या पुरो म्हळ्यार पळोवपाक येता हे पुरे कसं ना म्हणून जाल्यार पेरंट्सान युजली कसं करूं येता म्हळ्यार एक फ्रॉम ए यंग एजची चेडू आंगेल्याक तांगेल भावने आनी तांगेल विशय एक्सप्रेस करच्याक एनकरेज करचे स्कुलाक कसं जेता आसा म्हळ्यार विशय उलोवन घेवन मातृभाषेर उलयनाची त्या प्रॉब्लेम आसा सो स्कुला विशय असो या असो उलोवच्याक एनकरेज करून घेवन तांकां मुखार सुचे आतां जॉयंट फॅमिलीज ना आसच्या पुरो बट जाल्यार इंडिविज्युअल फॅमिलीज आहातूय तांकां in case with extended family though friends interaction करचे opportunities बरती मेळ्ळारी तेन्ना सेम एजाची तांगेले विंगड चेडू आसच्या पुरो तशी तांकां इंटरॅक्ट करचे opportunities आमी क्रिएट केल्यारी डेफिनेटली ताका समजावन तांणी ग्रो जावन मुखार सरताची सो opportunities कशी प्रोवायड करचे म्हळ्यार पेरंट्सान आलोचन करचे मस्त इम्पॉर्टंट सो तशें जावन आतां आमी पळयताची समर कॅम्प्स म्हूण सुरू करतात चेडवांक सुमार एक्टिविटीजाक इन्वॉल्व करतात त्या पुरे चेडवांक एक नमुना तांगेले असल विशय मेळच्याक हे करूंक ऑपॉर्च्युनिटीज सो खाली स्टडीज मात्र म्हूण फोकस जावन घेवन हे करूं नज तांकां विंगड एरियास आसा एक्सप्लोर करूंक ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक हे डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर आसतले जनांक दुसरे कशा नमनेचे बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आसता सो हे डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर्स आशिल्ले चेडवांक प्राय प्रकार समजावन केलो एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम्स आसच्याक चान्सीस आसता फॉर एग्जाम्पल बुद्धिमान जेते आशिल्ले चेडवांक कसं जाता म्हळ्यार केलो बिहेवियर्स तांणी तांकाची बायट करून घेवचे मात ते वॉलाक नातल्यार फ्लोराक झाडान घेवचे नातल्यार कसं जीब चाबून घेवची या चाबून घेवचे तसले प्रॉब्लेम्स आसता पळयताची तांणी एडॉलसन्स म्हळ्यार प्युबर्टी तरुणावस्थेक येतना तांगेले पर्सनल हायजीन पळोवन घेवचे चेले चेडवांगेल्यान तूं मेन्स्ट्रुअल हायजीन पळोवन घेवचे ताका केलो पटी तांकां एक्स्ट्रा हेल्प जावंक जाता तशीच तरुणावस्थे येतना केलो कोप चड येवचे जनांगेलो कशी मेळ का म्हळ्यार गोतनाशी आसचे हॉर्मोनल ऍड ऑन करता आनी आपणाल सोडून विंगड
जेंडराचे जना Attraction. अट्रॅक्शन कशी उल्लोचे म्हूण कळनाशेचे असल प्रॉब्लेम्स आहा की तांकां केलोपटी कावन्सिलींग करूं येता नातल्यारी ताजे निमित्त मस्त सोशल प्रॉब्लेम्स येता म्हण जाल्यार मायल्ड जावन वखदे तांकां केलोपटी जावपाक येता अशें पियर प्रेशर आशिल्लो तसले चेडवांना एक म्हणून फॅशन म्हणून या स्टाईल म्हणून सांगून ड्रग्स आनी घेवचे हे करतात चेडवां तो असल एक अवेअरनेस चेडवांना तो ड्रग अवेअरनेस म्हळ्यार अँटी ड्रग ड्रग्स घेवच्या नाचे म्हणून कशे नमन्याची अवेअरनेस आमी हाडोवेत सो एक टीनेज आनी मुखार वतना एक नॉर्मल जावन सिच्युएशन्स आतां आमी पळोवचें कशें म्हळ्यार पुरे असल तो विशय तो तांकां क्युरियोसिटी जनरेट जाता सो आमी पेरंट्साक एडवायस युजली करची कशें म्हळ्यार ते क्युरियोसिटी आशिल्ली आमी अर्थ करून घेवन ताका लॅक रितीरी एवेन्यूज क्रिएट कोरका आनी तांकां त्या क्युरियोसिटी एक्सप्लोर करूंक चांग ग्रुप असुका आनी ताका जावक जाल्यार एक्टिविटीजाक आमी एनकरेज करका ते मेळ्ळी म्हूण जाल्यार असल चान्सीस जावची चड बट अंतू मुख्य म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तसल सिच्युएशन्स आसच्या पूर की ना म्हणलेले आमकां कळच्या की एक ओपन कनेक्शन एडॉलसन्स आवट असुका आफ्टर कशें जाता म्हळ्यार बाय द टायम दे रीच ते एज एक नमून तांगेले मना एटिट्यूड एक अशें आसता म्हळ्यार पेरंट्स जाल्यार कूल जावन आसचे नज तांगेले पुरे सांगून नज सो तांणी विंगड तांगेले फ्रेंड्साल गोटू उलोवन घेवन तांणी तशी अर्थ करून घेताची बट पेरेंटींग स्टाईल ताका तेंच्यावन थोडे चेंजीस जावपाक जाता आनी हे आमी कसले असल बिहेवियर पळयल्यार ताका इमिडिएटली अटेन्शन दिवका जाता आनी कसल्याक ते प्रॉब्लेम जावं पुरो आनी ते प्रॉब्लेम जायना तशी कसं कोरका म्हणलेले मुंजाग्रते पेरंट्सान केलो पटी आमगेल्या येवन डिस्कस करून घेवन कोरका जातले नातल्यार चेडवांगेल्या बेसून उलोवन घेवन तांकां ते व्हेरी स्ट्रिक्ट जालेले रितीरी एवॉयड करची स्किल्स कशी तांणी कसं कोरका म्हणलेले तांकां सांगून दिवचे आनी ते इम्प्लिमेंट करचे मस्त मुख्य यंग एजारीच हे प्रॉब्लेम जाल्यार इंटू देर एक नमून तांणी कामा वचचे सुरू करतना तांगेले अर्निंग करतना वग्गी जावन ते एक रोगू म्हणलेले वरी जाता तांकां ताजे वरी डिपेंडन्स आनी हे जावन ताजे नंतर आमी सुमारपटी तांकां एडमिशन कोरपा जाता हे जाता सो सान एजारी ते यूज स्टार्ट जातनाची तांणी ताका सिरियसनेस दिवन हे केल्यार मुखारचे तसले सुमार प्रॉब्लेम्स आनी हाका एवॉयड कोरता आत सकड्यांक कर्नाटकच्या जनांक लोकांक SSLC एग्जाम जेत्तास आत एक 2-3 दीस फुडें पेपरार वाजलेले एक न्यूज SSLC एग्जामाचे टेन्शन तिका बेर करचेना केले म्हळ्यार स्ट्रेस जावन तिने सुसायड करून घेतले एक्चुअली सो अशी एग्जाम टेन्शन या एग्जाम फिवर आमी कशी एवॉयड करीत सो हाका एक चांग वे कसं म्हळ्यार प्रिव्हेन्शन म्हळ्यार असल सिच्युएशन्स येवची पशी फुडेची पेरंट्सान आनी चेडवान एंग्जायटी मारी आतंक मस्त चड जेतस वय ते जेतस म्हूण जाल्यार कसले आसच्या पुरो केलो चेडवांक गेले एक्सपेक्टेशन्स मस्त हाय आसता आनी त्या एक्सपेक्टेशना तांणी ट्राय करता आसताची मात्र कसने थोडे जाय न्ही म्हूण जाल्यार तांकां ते बेजार जाता तांकां ते ग्रास्प करचे घेवचे म्हणलें कळना नातल्यार केलो चेडवांक गेल्यान तो पेरेंट्स कसं आलोचन करू पुरोची नातल्यार टीचर्स कसं आलोचन करू पुरोची म्हणलेले एक नमून टेन्शन चड आसता केलो चेडवांक कशें जाता म्हळ्यार हे लर्निंगाचे कसले प्रॉब्लेम्स आनी आशिल्ले निमित्त तांणी घाल्लेले तितले एफर्ट तांकां रिजल्ट मेळटा ना म्हणलेले एक बेजारूची मस्त रिती आसता सो प्रिपेर करचे तांगेले रिती अंतूय तांकां थोडे केलो पटी प्रॉब्लेम्स आसता म्हळ्यार एक एकले स्टडींग स्टायल्स हातू तांणी केलो चेडवांक क्लासा बेसून आयकून अर्थ करून घेवची बेटर आसता कॅपॅसिटी केलो चेडवांक तांणी बेसून वाजून नोट्स करून बरोवन शिकल्यार हे आसता सो विंगड विंगड रिजन्सा निमित्त तांगेले
परफॉर्मन्स वेरी एक नमुनो प्रॉब्लेम जाव येता या उणी जेत नतला प्रॉब्लेम जेत म्हणलें तेन्ना तांणी फस्टाक येवन ताका एक नमुनो हेल्प घेतला रे ते काउन्सिलिंगान ची जस्ट सिंपल जावन हे करून घेवता अनेक हांतू आमी कसो उडगास जावन घेवका म्हळ्यार आमगेले आतां चेडो वांगेले हांतू आमी स्टडीजाक म्हूण मस्त इम्पॉर्टन्स दिवन घेवन तांगेले लायफाचे विंगड एस्पेक्ट्स आमी मस्तपटी इग्नोर करताचे ते इग्नोर केलेले तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तांणी आमी अशें करता म्हणून चड स्टडीजा वेरी फोकस करूं पळयताची बट तांकां तांगेले फ्रेंड्सा वोट आसच्या पुरो नातल्यार तांगेले फॅमिली तशें प्रॉब्लेम्स आसच्या पुरो नातल्यार सुमार पटी चेडू मिसअंडरस्टँड करून घेताची पेरंट्सान सांगेल कसं एक विशय तांणी मिसअंडरस्टँड करून घेताची असल मिसअंडरस्टँडींग तांगेले मना बसून त्या भंय थंयची चड जाता ते चड जाल्यार तेन्ना ते विंगड रितीरी भायर येता हक्क पुरे हक्क उल्लोचाक जागो ना म्हूण जाल्यार तांकां ते समजायना नातल्यार बेशील करेक्ट जायना म्हणल्यार तेन्ना एक्स्ट्रीम स्टेप्साक वच्चे सिच्युएशन्स येवंक पुरो सो उल्लोचाक कॅपॅसिटी केन्नाय आसूका ते ओपननेस आसूका आनी चेल्डाक खाली एक स्टडीज म्हणलेले एक विशयार मात्र फोकस दवरून घेवन ऑल गुड अँड बॅड रिलेटेड टू मार्क्स मात्र म्हणलेले वरी एक आयडियोलॉजी दवरून घेवचे करून नजा चेल्डाल विंगड कसं स्ट्रेंथ्स आस की ताकाय आमी युटिलायज करून ताका एप्रिशिएट करता सो तसल एप्रिशिएशन फस्टाक जेतच म्हणजे असल सिच्युएशन्स येवची उणी जाता तशीच केलो पटी चेडो वांगेलान तूं आ तांकां एक नमून रोगरिती आसता पुरो म्हळ्यार तांकां सामान्य जना पशी तांगेर एक्सपिरियन्स ऑफ टेन्शन मस्त चड फॉर एक्झाम्पल तांणी एग्जामा बसून बरें तांगेले मायंड तांणी वाजिला म्हण जाल्यार ब्लँक जावचे तांकां उडगास येना तेन्ना एग्जाम हॉल साकून भायर येत तरी तांणी पेपर पळयतना हो ह्या म्हाका गोतच ना मॅम तशीच ओवरऑल आन्सर्स दिलेले आनी तो टिचराल मुखार वचून उल्लोचाक तांकां मस्त टेन्शन सोशल सिच्युएशन्साक तांकां टेन्शन असल टेन्शन प्रॉब्लेम्स तांकां असं म्हूण जाल्यार असल हातूंत तांगेले प्रिपरेशन सम आसल्यार तांकां ते रिजल्ट्स मेळना सो तांकां तेन्ना आमी ते एंग्जायटी कशें रेस्पॉन्ड करपाक जाता ताका वखद की नातल्यार कावन्सिलींग की दिवन तांकां हेल्प करपाक जाता तशीच केलो रोग फॉर एक्झाम्पल ओसीडी म्हणटाचे आमी गिडू कायले म्हणटाचे तसल रोगा निमित्तय केलो पटी असल सिच्युएशन्स चेडवांक कश्ट जावचे तुम्ही आज सांगले इतली ओसीडी म्हळ्यार ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर म्हणाव लेखता आनी आनीक स्ट्रेस जनाल चेडवालान जेवचे तशे वयस्कांत जेवचे तसले मानसिक रोग चेडवान ते पळोवच्या मेळटा की एक नमुना लकीली आमी कसं म्हणत म्हळ्यार चेडवान तूं मानसीक रोग तशी मेजर इलनेसेस आमी पळोवचे नंबर्स मस्त उणे बट जाल्यार ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಾತು ಸಣ್ಣ ಚೆಲ್ಡುವಾಂಗಿಲ್ಲಂತೂ ಆಸ್ अर्ली एज 6 years 7 years आमी मेजर फोबियास म्हळ्यार भया प्रॉब्लेम कॉमन म्हळ्यार तांकां रात्री एकले न्हिदोवच्याक भंय आसच्या पुरो नातल्यार जनाले उलोवच्या सोशल सिच्युएशनांत भंय आसच्या पुरो नातल्यार पूरे विशयात तांगेले मन समाधान ना केन्नाय कसले विषय पेरेंट्सा कसले जावं पूर की म्हाका कसले जावं पूर अशी जनरल जावन एंग्जायटी अशी डिसऑर्डर्स आमी पळयताच तशीच चेडवांगेलान तूं एक कॉमन जावन पळोवचें कशें म्हळ्यार तांकां पेरेंट्सा साकून सेपरेट जावन आशिल्ले तेन्ना पेरेंट्सा कसले जावं पूर की म्हळ्यार भंय असल केलो डिसऑर्डर्स त्या एजाक अशे चान्सेस थोडे चड आसता सो एंग्जायटी प्रॉब्लेम्स चेडवांक तूं भरती आमी पळयताची आमी खंयचे एक प्रॉब्लेम डिसऑर्डर लेवलाक येता म्हणटले तेन्ना कशें म्हणटा म्हळ्यार त्या तागेले भया निमित्त आनी प्रॉब्लेमा निमित्त ताका निद्दा प्रॉब्लेम जातास नातल्यार खावची रिती तूं प्रॉब्लेम जातास नातल्यार तांगेले स्टडीसा एफेक्ट जातास तांगेले विंगड एरियासाचे इंट्रस्टात एफेक्ट जातास सो बिकॉज ऑफ द फियर चेल्डू खेळनाशी बेसता वाजूचे जायना चेल्डाक नातल्यार न्हीदय संपना निद्दा तूं उल्लोचे मस्त नायटमेर्स तशी सिम्पटम्स आसचे तसल आनी सिच्युएशन जाल्यार त्या डिसऑर्डर लेवलाक जाता नॉर्मल जावन आशिल्ले चेडवांक तसल कसलें भंय येयल्यार पेरेंटल हेल्प घेवन टिचर्सांगेल हेल्प घेवन नातल्यार फ्रेंड्साल हेल्प घेवन तांकां ते कंट्रोल करून घेवन वचचें जाता बट असल कसलें प्रॉब्लेम्स जावन येयले तेन्ना तांकां एक्स्ट्रा हेल्प जावपाक जाता सो ते कितले अर्ली डिटेक्ट जाता की तितले बेटर जावन ताका आमकां
हँडल करू शकता. सो असल एंग्जायटी डिसऑर्डर्स आमी चेडवांत कॉमनली पळयताची. आनीक कॉमन प्रॉब्लेम चेडवांक गेल्यानंतर आमी पळोवचे डिप्रेशन खंयचे एजार येता कसने करू की इंट्रस्ट ना अशी दिसची तांकां, भूकय दिसना अशी असचे, बेजारशी जावचे, पूर तू बोर्डम शी दिसचे. एस्पेशली टीनेज येवन तांणी मुखार वतना असल प्रॉब्लेम्स चेडवांक गेल्यानंतर तुमी खंयचे दिसचे चड कॉमन जाता. तशीच आतां आमी उलयले वरी सबस्टन्सीस वगी ट्राय केल्यारी केलो फावटी आमी तसले प्रॉब्लेम्सय पळयताची. स्मोकिंग एडिक्ट जावचे, ड्रिंक्स एडिक्ट जावचे, म्हळ्यार 14 years 15 years एजारी केलो फावटी आमी पळयताची. मेजर मेंटल इलनेसेस म्हळ्यार आमी सांगचे सायकोसीस नाटल्यार स्किझोफ्रेनिया म्हणटाचे, म्हळ्यार तांकां नत्तील विशय असं म्हणलेले वरी दिसचे, कान्ना कोणकी उरलेले वरी दिसचे, संशय रोग शी दिसचे, जन पुरे तांगेले अगेन्स्ट आसाची म्हणून दिसचे, ते असचे पुरो. नाटल्यार बायपोलार म्हणटाचे. बायपोलार म्हळ्यार तांकां केलो फावटी मनाक मस्त बेजारू शी दिसचे आनी डिप्रेशन असचे. ताजे ऑपोजीट जावचे, म्हळ्यार मस्त खुशी, चड एनर्जी, तांकां कसनय करूं येता म्हळ्यार एक भ्रम इशी, आनी चड स्पेंड करची तेन्ना मस्त दुड्ड स्पेंड करचे, हे करचे. असल केलो मेजर इलनेसेस खंयचे की युजली यंग एडल्ट्सात सुरू जाता. बट फॅमिली तू जनाक ऑलरेडी आशिल्ली हिस्ट्री आसा नाटल्यार तांगेल डेव्हलपमेंट आसा, म्हळ्यार हांव सांगिल्ले वरीची डिलिव्हरी टायमार नाटल्यार ड्युरींग प्रेग्नन्सी कसले प्रॉब्लेम्स जालेले म्हणून जाल्यार तसल सिच्युएशन्सात केलो फावटी हे असल प्रॉब्लेम्स यंगर एजारी सूर जावची चान्सीस आसता. सो नाटल्यार मोर कॉमनली आमी चेडवांक गेल्यानंतर पळोवचे एंग्जायटी आनी डिप्रेशन आनी असले. नाटल्यार आमी ऑलरेडी डिस्कशन केलेले वरी बिहेवियरल प्रॉब्लेम्सच ते एक इलनेस म्हणून आमी पळोवचे बदला एक नमून नॉर्मल बिहेवियर आनी प्रॉब्लेम बिहेवियरा मध्ये एक स्पेक्ट्रम म्हणून आमी सांगता. नॉर्मल चेडवांतूय आमी असल केलो पुराय प्रॉब्लेम्स सहज जावन पळयताच आनी ते सॉल्व जायनी म्हणून जाल्यार असले खंयचे बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स रितीरी रबेत. आता तुम्ही बायपोलारा विषयी सांगले. बायपोलार रोग म्हणतना जनाक मस्त खुश जेवचे नातला मस्त बेजार जेवचे तशी म्हणून या चेडवावर खंयची रितीर आसता? सो चेडवांक गेल्यानंतर बायपोलार डिसऑर्डर आयिल्ले तेन्ना युजली ताजी प्रेजेंटेशनची विंगड आसत, म्हळ्यार एडल्ट्सा दिसली बरी दिसुका म्हणून. सो तांणी कशें म्हळ्यार तांकां मस्त कोप येवचे, कारण ना अशी मस्त कोप येवन पुरे जनावर एक म्हणून कोप आनी बॉब मारचे, हे करचे. होडान पद घालून घेवन तांणी फुडें करनाशिल्ले जाल्यार सडन जावन डान्स करूं सुरू करचे, हे करूं सुरू करचे. नाटल्यार तागेले स्वभावात नाही आशिल्ले नव चेंजीस, म्हळ्यार फुडें तो पुरे टिचर्स जाल्यार चंद कोण उलोवन घेवन वता आशिल्लो, सडनली बोल्ड जावन पुरे जनाले उलोवन घेवचे. केलो तसले चेडवांक गेल्यान तुका कसं म्हळ्यार सेक्शुअल जालेले विशयातूय तांणी डिसइनिबिटेड जावन आसचे. असल केलो सिच्युएशन्स आमी पळयताची. बट चड कॉमन जावन तांकां न्हिदा प्रॉब्लेम आसता, न्हीद पळना, केलो फावटी कोपू आनी संशय विंगड जन पुरे तांगेले विशयी उलयत आसा म्हणून दिसचे आनी ते एग्रेशन चडते जावन चेडवांक गेल्यान तुमी चड कॉमनली पळयताची. ते मनोरोगाक दिवचे तसले औषध या मात्रा मस्त कॉस्टली आसा म्हणून म्हणटाची. तशीच केलो जन पेशंट तांकां गोत्त आसता तांकां मनोरोग आसा म्हणून जाल्यार तांणी वखद घेवच्या तयार आसनाची या डॉक्टरा लावच्या तयार आसनाची. असल चेडवांक या तरुणांक आमी डॉक्टरा लागीं हाण सम करेक्ट रितीचे मेडिकेशन या चिकित्सा कशी दिवेत? बरें, आता मनोरोगांतू सिवियर जावन मेंटल इलनेसेस आमी म्हणचे खंयचे म्हळ्यार आता आमी बायपोलर नाटल्यार स्किझोफ्रेनिया म्हणलेले प्रॉब्लेम्स आसा त्या प्रॉब्लेमा नेचरा निमित्ताची तांकां वखद घेवका म्हणलेले नाटल्यार ह्या एक प्रॉब्लेम म्हणलेले अरीव आसना तांकां ते एक ज्ञान आसना, रोगा भाग जावनूच हय ते समज आसना. सो तसले सिच्युएशन्स आतां मस्त टायम केलो फावटी ट्रिटमेंट करचे तो डिले जातात आनी सांगिल्लें आयकनाची. तशें आशिल्लें तेन्ना पेरंट्स नाटल्यार तांकां पळोवन घेवची जनांकची ते रेस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाता वखद दिवचें न्ही हें करचें. बट तांणी एक फावटी समजावन तांकां ते वय तांगेले बिहेवियर तांणी सगळें चेंज जालेलें म्हणून कळून घेवन जातरी तांणी ताका कावन्सिलींग करून तांणी ताका वखद घेवच्याक आनी हें घेवच्याक रेडी जावूं पडोवचें.
अति विशेष चेतना चरडू मसाची तंकाय असल मनोरोग या असल पुरा डिसऑर्डर जेवची साध्यता सी हय ते तांगेलान तू तसल प्रॉब्लेम्स आईल तेन्ना येवची रीती थोडे विंगड जाता बट येवची चान्सेस आसता वय हा अति एक मनशान मनोरोग चिकित्सज्ञाला वचूक जाल्यारी आम्ही तागेल्या चुकून कसं अपेक्षा करेत कसं एक्सपेक्ट करेत सो आम्ही हांतू दोन विषय उडगास जावन घेवक एक कसं म्हळ्यार प्रतिपटी आम्ही मनोरोग तज्ञाला वतना एक इलनेस की नातला प्रॉब्लेम आशिल्ले लेखून घेवन वचूका म्हूण ना कशी आतां आमकां पोटा अल्सर असूनय पोटा दुखी आनी खावच्याक प्रॉब्लेम आनी जावन येता नातल्यार कसं एक मायल्ड प्रॉब्लेम्स आहा की पोटा अपसेट जालें तेन्नाय जावच्या पुरो सो प्रतिपटी आमी मेडिसिन डॉक्टराल्या वतना मेजर प्रॉब्लेम्स एंटिसिपेट करून वचनाची बट आमकां ते डिस्ट्रेस जालें तेन्ना आमी वचून ताका हेल्प घेवपाची सो इलनेस आनी हेल्प घेवच्यान थोडे व्यत्यास आसता ते आमी फर्स्ट उडगास जावन घेवका कसले म्हळ्यार आमी ताका इग्नोर करून हें समजतले ताका हेल्प घेवका म्हूण ना दिसता तोच ट्राय करो अशी म्हणून ताका डिले करता गेल्यार आनीक एक कश्ट चड जाता वता सो ते एक तांणी फर्स्ट उडगास जावन घेवका आनी जाल तितली अर्ली येवन तांगे प्रॉब्लेम्स डिस्कस करून घेवन ताका जावंक जाल्यार हेल्प घेवन घेवका म्हळ्यार इम्पॉर्टंट तशीच तांणी आमी एक समाज जावन असले प्रॉब्लेम्सा विशयी अर्थ करून घेवन अवेअरनेस बिल्ड करचे इम्पॉर्टंट आसा आनी आतां फुडली वरी आमी सेपरेट जावन विंगड कडेन खंय बसून सायकॅट्रिक्स फॅसिलिटी म्हळ्यार सेपरेट ना त्या एक मेडिकल हांतूच आमी एक मेडिकल प्रॉब्लेमाचे एक्सटेंशन म्हूण आमी पळोवचें आशिल्लें निमित्त हेल्प सिकींग आनी हें डेफिनेटली चेंज जावका आनी तांणी येवन विंगड खंयचे डॉक्टर कशी वचून हेल्प घेता की तशी वचून घेवका म्हणून सांग एक चरडान सदाचारी जावन वाडूक जाल्यारी आमी तागेल सुत्तू सकारात्मक जावन सुद्दां जाल्यार वातावरणाचे सृश्टी करचे मस्त मुख्य जाता इतले वेळू तरुणावस्थेरी आनी बाल्यारी जेवची असोची चरडुवाले बर्तावांत बदलप आनी असल समस्या असूचे पोषक चरडुवाले पोषकान कसं कोरेत म्हणलेले एक विशयारी आमगे लोटू संभाषण केलेले डॉक्टर अविनाश कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद तशीची आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य हे कार्यक्रमाचे सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून देव बरें करो म्हूण म्हणटा